सगळे गांवचे सगळे विलेजचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे हाचे आमचे गोंयचो बर्डन आमच्या माथ्यार कित्याक आतां 100 टनाचे म्हणटा हा जाल्यार आमकां आतां 2.5 टनाचे तर घालूंक लागले जाल्यार आमी कितें करपाचें गांवचे आमी गांव सालिगांव देखून आहा एक विलेज आनी तालुका नेबरींग विलेज म्हणून आहा पळय तेच आहा म्हाका तुमचो बर्डन घेवपाक आमकां बाकीचे तुमचे प्रत्येक जाणां म्हणटा हांव सोल्युशन सांगता सेवाक आमच्या प्रेझेंट तूं एक सीएम आमकां तुका रिक्वेस्ट करता तूं एक रेजोल्युशन घे जावं तुमचे ते असेंब्ली डिसिजन घे प्रत्येक विलेजीन आप आपले जो गार्बेज आहा ते आप आपले ते करून काय करचे म्हणून आम्ही सुशेगाद आम्ही टॉलरंट रावतात हो फायदो घेता आणि हो फायदो कितलो घेतला की आतां 100 टनाची कॅपॅसिटी वाडून ती आतां 150 टनाची वचूंक जाता सगळे पयशे गांवांतल्यान सांगले जाता की हो प्लान कितलो बरो चलता प्लान भितर मॅनेजमेंट चललो जाल्यार भायर गांव आसा पळय तेची काणी आमकां सोदची पडटा तेची कितें आमच्या गांवांतल्यान सप्त विरोध आसा ते वाडोवपाक No further expansion of the plant until the existing plant's problems are rectified. No further expansion. No further expansion. No further expansion of the plant. We should take a resolution of this. So we want to take a resolution of this. I am proposing this resolution that there should be no further expansion of the plant. So the villagers of Saligao want no further expansion of the plant. ही आमी मिटींग अर्जंट बेजीर ठरयली कित्याक खातीर जे गार्बेजीक इशू आहा पयला ते आमी न्यूज पेपरार सुद्दां वाचला आसतले कालच्या की कितें येयल्ले पळय ते सो हो एक प्रश्न आलो आमी पंचायत सुद्दां कांय करूं शकना हेजे त्या खातीर आमकां लोकांचे इनिशिएटीव घेवंक जाय आसलेले तेंचे व्यूज घेवंक जाय आसलेले त्या खातीर ही आमी मिटींग ऑर्गनायज केली आयज आनी आमकां ह्या मिटिंगेक खूब जाणांचे व्यूज गावले की कशें आहा ते आमी रिजॉल्व करूंक सोदतले आनी आमी दुसरी मिटींग घेवपाची आसा रोखडीच आनी एक रेजोल्युशनूय पास जाल्लें पण ते आमकां कन्सिडर करूं शकले ना आमी कित्याक ही अर्जंट बेजीर मिटींग जाली विदावट एनी नोटीस सर्व करिनासतना सो जो तो रेजोल्युशन आहा पळय ते आमी ग्रामसभेक पास करून घेतले ते एक्सटेंशन ऑफ हेजे प्लांटाचे सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हाका सांग केन्ना तुमी सेकंड ग्रामसभा घेवपाचे आतां परत आतां जुलायान आसा अजून डेट जावंक ना फिक्स कित्याक आमचो जो सेक्रेटरी आहा तो लिव्हेर गेल्लो आसा ओके आतां हेजो मेन इशू कितें आशिल्लो तुमचो मेन इशू म्हटल्यार आमी सालिगांवान इतको त्रास हे करता वास येता लोकांक हांगा जेवता थंय वास येता तांकां जेवण चलना म्हणटा लोक आमकां अशें कंप्लेनी येता की तुमी कितें करता ग्रामपंचायत त्या खातीर ही आमकां स्पेशल म्हणल्यार स्पेशल मिटींग आमकां घेवची पडली प्लांट एक्सपान्शन बीन कितें तेजेर फोकस करपाक अशें कित्याक आहा आतां जे ट्रक येता पयला भायले विलेजींतल्यान ते ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हरशीं आहा कितें 10 टनाचीच कॅपेसिटी 100 टनाचीच कॅपेसिटी आसा प्लांटाची पण आतां जे भायले ट्रक येता खंयच्यान तितून अशें दिसता की ते लोड चड जाता प्लांटाचे आनी आमकां असो भिरांत दिसता की हांगाच ते एक्सटेंड करत न्ही प्लांट कित्याक होच जो प्लांट आहा पळय तो आमकां फेस करता म्हणसर नाका जाता कित्याक लोकांक खूब अडचण जाता ह्या प्लांटाची वास येता मागीर आमचे थोडे बांयो आहा त्यो कंटेमिनेट जाल्ल्यो आसा ते प्रॉब्लम आसा सालिगांवान ते लोकांक समजना जे लोक सालिगांवान रावता तांकांच खबर आसा कितें एग्जॅक्ट ते फेस करता पळय ते